नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. जिल्हा डायलिसिस ऑपरेटर नर्स डी ग्रुप हेमगेलो गौरवधन बेगी मंजूर करची विनंती अर्जी जिल्हाधिकारी दिला. कारवार. राष्ट्रीय प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम योजनेमार्फत 2016-17 सालात कर्नाटक राज्यात जिल्हा आणि तालुका सरकारी आस्पत्रेत कंत्राटी आधाराचेर BRS हेल्थ अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट संस्थेमार्फत काम करच्या डायलिसिस टेक्निशियन, डायलिसिस नर्स, ग्रुप डी हुद्द्याचे कंत्राटी कर्मचारी कर्नाटक राज्यात 23 जिल्ह्याच्या 112 तालुके आस्पत्रेत मोफत डायलिसिस सेवेत टेक्निशियन नर्स असे वेगवेगळे काम करताले. तेमका राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य खात्याच्या सरकारामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बेंगळूर हेमी PFMS मार्फत 7 ऑगस्ट 2021 2,35,46,46,000 रुपये मंजूर केले आणि कंत्राटी पद्धतीच्या या कामगाराक गौरवधन दिवचो आदेश दिलो जाल्यार संबंधित आरोग्य खात्याचे अधिकारी वेगळी सबब सांगून तेमका गौरवधन दिले ना म्हण जिल्ह्याच्या डायलिसिस कामगारान मान्य जिल्हाधिकारी हेमका जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष श्री माधव नाईक हेमचे मुखांतर मनवी दिवन या अन्याय जाल्ल्या डायलिसिस कामगार, नर्स, डी ग्रुपाचे कामगार हेमका बाकी आशिल्ले वेतन बेगी दिवचे म्हण विनंती अर्ज केला. हेजेर जिल्हाधिकारी किती क्रम घेता ते कळतले. हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. वाढत्या महागाई लागून क्रम घेवसाठी कर्नाटक दलित संघर्ष समिती कारवार हेमचे वतीन राज्यपालाक वनवी. कारवार. सध्या सार्वजनिकाली आर्थिक परिस्थिती खूप बिकट जातेर गेला. कोरोना संक्रमणा लागून लोकांलो कामधंदो बंद जावन उपासमारीची वेळ येला. तितूंत दैनंदिन जीवनात लागच्या जीवनाशक वस्तूची किंमत तर इतली वाढला की लोक तेजेन अनेक संकटात पडलात म्हण कारवारच्या कर्नाटक दलित रक्षण वेदिकेमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयामुखार केंद्र आणि राज्य सरकाराविरुद्ध घोषणा दिली. पेट्रोल डिझेल अति वाढला. पेट्रोलान शतक पार केले. डिझेल शतक पार करच्या मार्गार आसा. हेजेन तांदूळ, सिलेंडर गॅस, दाळ, तेल अशे दिसाक लागच्या वस्तूचे दर मळबाक तेकला. उद्योग करतलो, कुली करतलो, काम धंदो ना जावन बेकार आसात. हेजेन फुडली जीवन जगते कष्टकर आसा म्हण उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिका हेमचे मार्फत कारवारच्या संघटनेन राज्याचे मान्य राज्यपाल हेमका मनवी दिवन या जीवनाशक वस्तूचे दर नियंत्रण हाडसाटीर योग्य क्रम घेवसाटीर ವಿನಂತಿ अर्ज दिला. ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕುಗ್ಗೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಏರಿಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸಾಕಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ 21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿ ಜನರು ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಡ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾರಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಂತ ಆಡಳಿತ ಇವರಪ್ಪನಂತ ಆಡಳಿತಂತೆ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತಂತೆ ಆಡಳಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾರಂತ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಆಡಳಿತ, ಅರೆ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. CISF जवानातर्फे सायकल रॅली कारवार. CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सेक्युरिटी फोर्स CISF जवान हेमी राष्ट्रीय एकता दिवसा निमित्यान कारवारच्यान गोवा कडेन वयच्या CISF सायकल रॅलीक कारवारचे SP श्री शिवप्रकाश देवराजू हेमी चालना दिली.
कारवारच्यान राष्ट्रीय महामार्ग 66 वेल्यान ही रॅली सुरू जावन गोवा राज्यांत वयतली अशें कळ्ळें येयलां. कुमटा तालुक्याच्या बर्गी गावात वागटालो एक ल्हान पोराचेर हल्लो करचो प्रयत्न सुदैवान दुर्घटना जाली ना. कुमटा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या बर्गी गावच्या श्री नारायण नायक हेमगेल्या घराच्या फाटली दारान रात्री एक वागूट भितर घुसून घरात खेळच्या ल्हान भुरग्याक झपय मारूक हळूहळू पाऊल फुडें घेवन येतनाच नारायण हेमगेल्या चलयेन त्या वागटाक घरात पळोवन बोब मारून पयलीं त्या खेळच्या भुरग्याक बाजून हाडून वाचयले. घरातले सगळे जाण येवन पळयल्यार हे वागूट थंयच उबे आशिल्ले. पळोवन सगळे जाण भिवन कंगाल जाले. दांडो घेवन सगळ्यान आवाज करतरेत वागूट हळूहळू भायर गेले. हो गांव जंगलाच्या बाजूंत आसून त्या भागात लागींच वागट फिरतात. गेल्ल्या वर्सा ह्याच भागात वागूट एक भाईत पडिल्ले उदाहरण आसा. ही खबर अरण्य खात्याच्या अधिकाऱ्याक कळयला. सापळ मांडून तेमगेले अधिकारी पहार करतात अशें कळ्ळें येयलां. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು 9:08 ಹೊರಗಡೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಮಗು ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ರು, ಓಡೋಯ್ತು ಹೊರಗಡೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडाच्या धनगर समाजालो आगळो वेगळो पारंपारीक दसरो उत्सव. जोयडा नवरात्र येयली. जोयडा धनगर वाड्यार ढोलाचो आवाज येऊ लागलो म्हटलं की नवरात्रीच्या दिवसापासून धनगरालो दसरो सुरू जालो असो पारंपारीक चलत येयला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पश्चिम घाटाच्या देगेर वास करून रावच्या धनगर गवळी या आदिवासी बांधवालो मोठो सण म्हटल्यार दसरो. नवरात्रीच्या 8 दिवसाच्यान सुरू जावचो हो दसऱ्याचो उत्सव धनगर समाजाच्या संस्कृतीचे दर्शन. या दसऱ्याक सगळे धनगर म्हटल्यार गवळी समाज बांधव एक कडेन जमून गजनृत्य सादर करतात. आंगार धवे कपडे, तेजे नाव झगो, बोडार पागोटे, हातात बेताची बडी आणि पांयांत खुळखुळे हे घालून नृत्य करतात. हो नाच फक्त दादलेच करतात. या नाचाक 7 ढोलाचा आवाज आणि मुरलीचो स्वर उरता. या दसऱ्या उत्सवात सगळे समाज बांधव एकूच ताटात जेवची पारंपारीक पद्धत असा. निसर्गच देव मानून पूजा करची ही पद्धत या दसऱ्या उत्सवाचो एक खास वैशिष्ट्य असा.
ಧನ್ಯವಾದ.